धावे ते मडगाव आणि नादोडा ते पणजे अशा 2 नव्या कदंबा रुटाचे बसीचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन उक्तावण केले। सत्तरीत नवो डेपो हाडपाविषयी चर्चा चालू आसा आणि तो रोखडोच सुरू करपाचो यत्न करतले अशें विश्वजितान हे वेळार सांगले। उक्तावणाक कदंबाचो एमडी संजय घाटे आणि नगरगांव पंचायतीचे पंच सरपंचूय आशिल्ले। धाव्या गावात तसो एक वेगळो तरेचो इतिहास आयज परत एकदा आमच्या मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आयज परत एकदा धाव्याच्या मडगांव वचपाक बस चालू जाला। नानोडा टू पणजी आनी धावे टू मडगांव आनी आतांच विनंती केल्या प्रमाणे आमच्या रामा सर्वतान सांगल्या प्रमाणे की ते तारीख वचपाक कारण आमचो लोक गरीब लोक आनी ही सोय दिल्यार आमच्या लोकांक भरपूर फायदो जाता। आता शिगम्याचो उल्लेख केलो निश्चित मिस्टर गाडे कडेन बसून आमच्या मतदारसंघाचे हांव इतले दीस रावतलो आनी आयज तेंचो डेपोचो रिक्वायरमेंट निश्चित आमी वाट काडून तेंका डेपो खातीर आमी जमीन आमच्या वाळपल्ले परिसरांत दितले म्हणजे फायदो जातलो म्हणून आमी आतांच चर्चा करतले की आमचे बस स्टँड बरो व्हडलो आसा सद्या थंयच्यान चालू करा आनी इमिडिएटली मिटींग आपोवन कावन्सिलराची मिटींग आपोवन की वाळपय म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांत तुमकां खंय ना खंय जागो खूब दवरून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। रेव्हेन्यू जाय ते सोडून ते खंयची दिवप आनी कितें करप ते बेगिना बेगीन तुमकां आयडेंटिफाय करून तुमी ते डेपो तुमी आनी डेपो आनी निश्चित करूं नाका। डेपो आमकां वाळपय जाय आनी तेजो आतां ते उल्लेख केलो मिस्टर घाटे की जर डेपो जालो की आमी आनी 25 एडिशनल रूट आनी घालूं शकता काय 15 रूट घालूं शकता काय 25 घालूं कितें आसूं इवन आमकां जर 10 रूट एडिशनल गावली आमच्या तितक्या लोकांक तेजो फायदो जाता आनी कितलेय आमचे अशे गांव आनी एक विनंती तेंकां करूंक सोदता की प्रायोरिटीचे 2 म्हाका एक तुमचे रिक्वायरमेंट आहे। एक म्हणजे जे हँडिकॅप भुरगे येता उजगांवच्यान हांव दर म्हयन्याक 50,000 रुपया म्हणटा आनी त्या लोकां खातीर एक वेगळे तरेची सेवा तुम्ही सुरू करू शकता। हांव तुमकां बरोबर आशिल्लो आमच्या चेअरमॅनान आनी तुमकां की उजगांवचे वाळपय येता शिकपाक। तारवट्यांचो कंटिन्युअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेटाचो इश्यू जाग्यार घालपाचो यत्न करता म्हणून शिपिंगाचो अतिरिक्त डीजी अमिताभ कुमारान उतर दिलां। सीडीसी सर्टिफिकेटीक एसएससी सक्ती केल्ल्यान तारवटेंचो संघटना बेजार। बोटीर आशिल्ल्या कितल्याशाच तारवटी कडेन एसएससी सर्टिफिकेटूच ना। सरकारान निर्णय फाटीं घेवचो म्हूण संघटना मागता। बसकेक विजय आशिल्लो। So those are not the issues. Basic issue is job. If they are getting the job on a foreign CTC, it is fine by us. If they are not getting the job on the basis of the foreign CTC that they are holding and they have enough experience, then we'll have to talk to these companies as to what problems are they facing and why are they changing their rules of providing employment. Experience of a particular person. And if you start accepting experience, then it will again mean that people will be sent abroad by unscrupulous people on ships just to gain experience, and they end up getting exploited. But permanently we want them to consider giving Indian CTC to these people who are working based on their experience. Because now I understand because of why you have abolished that rule because of some of the ghost ship. But I think those companies, those agents are blacklisted. But these companies like Royal Caribbean, Carnival, Princess, they are reputed companies. Once they have their experience at sea, I think you should consider to give them the Indian CTC. Otherwise, looking into as an employment issue, not traveling document only. So coming back to the point, they should give them Indian CTC because the government is not able to provide employment to the SSC failed people. But these companies are already employed them and they are bringing a lot of revenue. Their experience, some of them from the cleaner level, they have reached to manager level. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।